काँग्रेस फुडाऱ्यांची निवृत्ती पिराय 65 वर्सां करपाची शिफारस पंजाब काँग्रेसीचो अध्यक्ष आणि आदलो युवा काँग्रेसीचो मुखेली अमरिंदर सिंग ब्रार हांच्या अध्यक्षतेखाला समितीन केल्या। पूण 2024चे लोकसभे वेंचणुके उपरांतूच काँग्रेसीच्या कार्यकारी मंडळान ती चालीक लावपाचो निर्णय घेतला। देशांतलो सगळ्यात पोरणो पक्ष आशिल्ल्या काँग्रेसींतले जायते फुडारी आतां पिरायेच्या 60 वर्सांत आसात। ताका लागून काँग्रेस पक्ष हो जाणट्यांचो पक्ष म्हणून फामाद जाला। देशभरांतल्या जायत्या तरणाट्या काँग्रेस पक्षांतल्या कार्यकर्त्यांनी तरणाट्यांक संद मेळना अशें दुख्ख लेगीत उक्तायलां। ते मतींत घेवन युवा समितीन काँग्रेस फुडाऱ्यांक पिरायेच्या 65 वर्सांचेर निवृत्त जावपाची शिफारस केल्ली। ही गजाल पक्षाची अंतरीम अध्यक्ष सोनिया गांधी हांणी मान्य केली। मात आतां हो प्रस्ताव 2 वर्सां थांबोवन दवरला। उदयपुरांत 9 वर्सां उपरांत जाल्ल्या चिंतन शिबिरांत सुमार 430 काँग्रेसीचे फुडारी हाजीर आशिल्ले।